जातले हाची सगळ्यांक उमळशीक लागल्या। दिगंबर, सभापती तवडकर आनी डिलायला लोबोक मंत्रीपद मेळटलें म्हणून चर्चा आसा। गोंयांत सुरू जावपी रोरो सेवा पर्यटकांच्या बोल्साक कात्री लावपी थारतली अशी चिन्नां दिसतात। पर्यटकांच्या गाडयांक रोरो सेवेचें शुल्क वट्ट 300 रुपया आसतलें म्हणून न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रम सिंह राजे भोसलेन सांगलें। थळाव्यांच्या दुचाकींक शुल्क आसचें ना, जाल्यार थळाव्यांच्या चारचाकींक मात 30 रुपया शुल्क आसा। त्या पासाची सुविधा घेवन 15 रुपया करपाची सोय आसा। रायबंदर चोडण रोरो फेरी सरकाराच्या मान्यताये उपरांत 10 दिसां भितून सुरू जावं येता म्हणून न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रम सिंह राजे भोसलेन सांगलें। ही रोरो सेवा थळाव्या दुचाकीवाल्यांक खातीर मोफत आसतली, जाल्यार चारचाकी गाडयांक 30 रुपया शुल्क आसतलें। मात पासाच्या सेवेचो लाव घेतलो जाल्यार चारचाकीं खातीर 15 रुपया शुल्क आसतलें। कमर्शियल चारचाकी गाडयां खातीर 100 रुपया शुल्क आसतलें। पर्यटकांच्या खाजगी गाडयां खातीर वट्ट 300 रुपया रोरो फेरीचें शुल्क आसतलें। 8 दीस जाले तरी चोडणां बुडिल्ली ही फेरी उदकांतल्यान भायर काडपाक सरकाराच्या न्हंय येरादारी खात्याक अपेस आयला। ही फेरी बोट काडप खंय आजून 4 दीस जाय म्हूण खात्याचो संचालक विक्रम सिंह राजे भोसलेन सांगलें। फाटल्या सोमारा चोडणा फेरी धक्क्याचेर लायिल्ली फेरी बोट उदकांत बुडिल्ली। खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे घाळपणाक लागून हे सगळे घडिल्ले। सुदैवान फेरयेंत कोणूच नाशिल्ल्यान दुर्घटना टळिल्ली। मात फेरये सयत 3 दुचाक्यो उदकांत गेल्यो। उपरांत न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केल्ली। हे सगळे जावन आतां 8 दीस जाले, मात ही उदकांत बुडिल्ली फेरी बोट काडपाक सरकाराच्या न्हंय येरादारी खात्याक आजून येस आयिल्लें ना। उसगांव नेस्ले कंपनी सामकार आयतारा राती हिस्ट्री शीटर सचिन कुर्टीकर आनी अमोघ नायक तशेंच हेर 4 ते 5 जाणांनी संदेश गांवकार ह्या तरणाट्याक बरोच बडयलो। सचिन कुर्टीकर हो फाटल्या वर्सा चर्चेत आशिल्लो। कुर्टीकर हाचेर मार्च 2024 बेतोड्या वाठारांत फारपेट जाल्लो। मजगतीं कुर्टीकर हांच्या स्कुटरीत ड्रग्स सांपडिल्ल्यान फोंडें पुलिशेन ताच्या आड कागाळ नोंद केल्ली। दुसरो हिस्ट्री शीटर अमोघ नायक हाचेरूय कांय पुलीस स्टेशनांनी कागाळी नोंद आसात। सचिन कुर्टीकर आनी अमोघ नायक हांच्या आड सध्या फोंडें पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। संदेश गांवकर हाका कित्याक मारपेट केली हें अजून स्पश्ट जावना। पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा। मोबायल चार्जिंगेक लायता आसतना एका समेश नांवाच्या भुरग्याक शॉक लागलो। शॉक लागल्या उपरांत ताच्या भावान ताका कुशीक काडून ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत पावच्या पयलींच समेशान वाटेंतूच जीव सोडिल्लो। हॉस्पिटलांत पावल्या उपरांत दोतोरांनी ताका तपासून तो मेला म्हणून सांगलें। समेश अभ्यासांत हुशार आशिल्लो। फकत अभ्यासांत न्हय जाल्यार शाळेंत जावपी हेर उपक्रमांनी लेगीत तो उमेदीन वांटेकार जातालो। इतलो बरो विद्यार्थी अकस्मात ना जाल्ल्याचें आयकून खूब दुख्ख जाल्ल्याचें हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका वर्षा नायक गांवकार हिणें सांगलें। मराठी सोडून इंग्लीश आनी कोंकणीचो चड वापर जाता। मराठीचो अपमान जायत आसा। मराठी भाशेक सहराजभाशेचो दर्जो दिला ही निव्वळ फटवणूक आसा अशें प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकराचें म्हणणें। मराठी राजभास हे निमणें ध्येय पुराय जाय मेरेन ओग्गी रावचें नात अशें वेलिंगकरान ह्या वेळार सांगलें। भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो कांय शाळा बंद जाल्यात। भविष्यांत 200 शाळा बंद जातल्यो।
हे सरकार सत्तेत उरले जाल्यार राष्ट्रीयता सोंपतली अशें वेलिंगकराचे म्हणणें आसा. मराठी सोडून इंग्लीश आनी कोंकणीचो वापर खूब जाता. ताका लागून मराठीचो अपमान जायत चल्ला अशें प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकराचें म्हणणें. मराठी भाशेक सहराजभाशेचो दर्जो दिला ही निव्वळ फटवणूक आसा अशें प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकराचें म्हणणें आसा. मराठी राजभास हे निमणें ध्येय पुराय जाय मेरेन ओग्गी रावचे नात अशें तांणी सांगलें. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान बार्देस तालुक्यांतल्या लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. CRZ उल्लंघन, म्हापशा पालिकेचें शुल्क, शेतां जमिनींचें रुपांतरण, कामगारांचो मुद्दो, दर्यादेग वाठारांत जावपी बेकायदेशीर प्रकरणां अश्यो साबार समस्या बार्देसच्या लोकांनी तांच्या मुखार मांडल्यो. गोंय विधानसभेत हे सगळे प्रश्न आपूण मांडटलो अशें आश्वासन ह्या वेळार विजय सरदेसायान बार्देसांतल्या लोकांक दिलें. बार्देसांत जाल्ल्या जनता दरबारात विजय सरदेसाय उलयतालो. लोकांची कागाळी ताणें आयकून घेतली. CRZ उल्लंघन, म्हापशा पालिकेचें शुल्क, शेत जमिनींचें रुपांतरण, कामगारांचो मुद्दो, दर्यादेग वाठारांत जावपी बेकायदेशीर प्रकरणां अश्यो साबार समस्या बार्देसच्या लोकांनी विजय सरदेसायाच्या मुखार मांडल्यो. गोंय विधानसभेत हे सगळे प्रश्न आपूण मांडटलो अशें उतर विजय सरदेसायान ह्या बार्देसच्या लोकांक दिलें. गोंयांत आतां शेतांची परंपरा फाटीं पडत चल्ल्या. शेतां भाटां पडीक पडपाक लागल्यात. अशी परिस्थिती आसतना आजुनूय कांय गोंयकार मात शेतां तिगोवन दवरतात. असोच फोंडे म्हालांतलो वाडे तळावलेचो शेतकार रघु नायक शेत रोवपाची आपली जी परंपरा आसा ती ताणें कायम दवरल्या. हे वाडे तळावलेचे रघु नायकाचे सड्यावयल्या जमिनीचेर फुलिल्ले 5वेचार शेत आसा. सडो जमीन आजुनूय तळ्यांतल्या उदकाचेर हे शेत करतात. रघु नायकान तांच्या पुर्वजांची शेत रोवपाची परंपरा आजुनूय तिगून दवरल्या. पयलीं भशेन आतां परिस्थिती ना खंय, मात आव्हानाचेर मात करीत तो आजुनूय शेत रोयता अशें ताचें म्हणणें आसा. शारीकरणाक लागून आतां रानटी जनावरां लोकांच्या घरादारांनी पावपाक लागल्या. पट्टेरी वाघ, बिबटे रातच्या वेळार येवन सुण्यांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. असोच एक बिबटो शुक्रारा राती देऊळवाडो अडणे वाठारांत संतोष फळदेसाय हांच्या घरा फाटल्यान दिसून आयलो. ही पुराय घडणूक CCTV कॅमेरात कैद जाल्ली आसा. ह्या संदर्भाची म्हायती रान खात्याक दिना फुडें फाटले 3 राती जाल्यो ते ह्या बिबट्याच्या हालचालींचेर नजर दवरून आसात. मात जो मेरेन लेखी कागाळ येना तो मेरेन बिबट्याक धरपा खातीर सापळो लावंक शकना अशें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केल्ल्याचें कळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 ते 9 जुलै मेरेन विदेशी दौऱ्याचेर आसतले. ह्या वेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशांच्या राष्ट्राध्यक्षाची भेट घेतले. ह्या मुलाखती वेळार भारताच्या विदेश नितीक फुडाकार दिवपा खातीर मजत जातली. ह्या वेळाचेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्राझीलांत जावपी ब्रिक्स समिटांत लेगीत सहभाग घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पयले खेप घाना हांगासर वतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वट्ट 30 वर्सां उपरांत घानाक वचपाचे आसात अशें कळटा. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना।
मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. दिल्लीतल्या खासगी शाळांनी शुल्क वाडयल्ल्यान व्हडा संख्येन पालकांनी मुख्यमंत्रीच्या घरा भायर निशेध केलो. दिल्ली हांगासर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताच्या निवासा भायर तांच्यांनी हें आंदोलन केलें. दिल्लीच्या खासगी शाळांनी शुल्क वाडयल्ल्यान हे पालकांनी आंदोलन केलेलें आसा. सोमारा सकाळ सावन व्हडा प्रमाणांत लोक एकठांय जमून तांच्यांनी ह्या विनियमन अध्यादेश 2025 विरोध केलो आनी हे अध्यादेश फाटीं घेवपाची मागणी केली. खासगी शाळा आतां शिक्षणाची देवळां उरूंक ना, आतां ती फकत फायदो मेळोवपाचें एक साधन जावन रावलां अशें आंदोलकांचें म्हणणें. दिल्लींतल्या ह्या पालकांनी मुख्यमंत्र्याच्या भायर आंदोलन केलें. खासगी शाळा आतां शिक्षणाची देवळां उरूंक ना, आतां ती फकत फायदो मेळोवन साधन जावन रावला अशें तांच्यांनी म्हटलें. केंद्रीय गृहमंत्री तशेंच सहकार मंत्री अमित शहान 30 जून ह्या दिसा नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगासर सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्रीय प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यांच्या मंथन बैठक ह्या बसकेक हजेरी लावन अध्यक्षपदाचेर तांच्यांनी बसका घेतली. भारतांत सहकारी क्षेत्र घटमूट करपा खातीर मुख्य येवजण्यांच्या अंमलबजावणीचो नियाळ घेवप, उत्तम पद्दतीचें वांटप आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोनान तांचो प्रधानमंत्रीचो दृश्टिकोन वाडोवप हो ह्या मंथन बैठक ह्या बसकेचो हेत आशिल्लो. केंद्र गृहमंत्री तशेंच सहकार मंत्री अमित शहान सोमारा 30 जून ह्या दिसा नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगासर सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्रीय प्रदेशांच्या सहकार मंत्र्यां वांगडा ही बसका घेतली. मंथन बैठक ही बसका जाली. भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सोमारा 30 जूनाक गोरखपूरच्या एअरपोर्टाचेर पावली. भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तशेंच राज्यपालान लेगीत तांचें स्वागत केलेलें आसा. गोरखपूर हांगासरल्या एअरपोर्टाचेर देवल्या उपरांत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी राज्यपालान तांचें स्वागत केलें. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व समारान मोराना हांगासर आपतकालीन लँडिंग सुविधा बांदपाची घोशणा केली. ताणें म्हटलें की भारत सरकारान मोरानात आपतकालीन लँडिंग सुविधा निर्माण केलेली आसा. राफेल, सुखोई सारकिल्लीं विमानां ह्या रनवेचेर देंवपाक शकतात. ऑक्टोबर मेरेन ही सुविधा सक्रिय करूं येता अशें तांचें म्हणणें आसा.
आपणे आपत्कालीन लँडिंग सुविधेची तपासणी केल्या आणि तशेंच वायुसेना, राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी, जिल्लो प्रशासन हांचे कडेन बसक्या घेतल्या अशें आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मान सांगले. व्हड पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशात खूप लुकसाण जावपाक लागिल्लें आसा. हवामान खात्यान जायत्या जिल्ल्यांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपा संबंधी रेड अलर्ट जारी केला. अशा परिस्थितीत मंडी, सोलन, कांगरा आणि सिरमौर ह्या 4 जिल्ल्यांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यता लेगीत शाळा बंद दवरपाचे थारायिल्ले आसा आणि ह्या सगळ्या जिल्ल्यांनी सगळ्यो शाळा आणि हेर शिक्षणीक संस्था बंद दवरपाचे आदेश जारी केलेले आसा. हिमाचल प्रदेशात जायत्या वाठारांनी सध्या मुसळधार पावसाची हाजेरी सध्या पावसान लायिल्ली आसा. ताका लागून सध्या शाळा बंद दवरपाचे प्रशासनान थारायला. उत्तर प्रदेशांतल्या मुरादाबादात हांगासर पडपी पावसा उपरांत शारांतल्या जायत्या वाठारांनी उदक भरपाची गंभीर परिस्थिती निर्माण जाली. मुरादाबाद हे भारतांतल्या उत्तर प्रदेश राज्यांतले रामगंगा न्हंयच्या देगेर आशिल्लें शार आसा. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली सावन ते 167 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. तशेंच राज्याची राजधानी लखनौ सावन सादारण 344 किलोमिटर अंतराचेर हे मुरादाबाद शार आसा. ह्या शारांत सध्या पावसान ऐदोस घातिल्लो आसा. ताका लागून वेगवेगळ्या वाठारांनी उदक तुंबप, गल्ली गल्लींनी उदक भरप ह्या सारक्यो घडणुक्यो ते चालू आसा. ताका लागून जनजीवन जें आसा मुरादाबादचें सामकें विस्कळीत जाल्लेलें आसा. हाका लागून थळाव्या लोकांक आनी कर्मचाऱ्यांक खूब त्रास सोंसचे पडला. पावसाचें उदक रस्त्याचेर भरिल्ल्यान हालचालींक लेगीत आडमेळी येवपाक लागल्या. जम्मू काश्मीरात रियासी जिल्ह्यातल्या चेनाब नदीचेर स्थित सलाल बांदाची दारां मुसळधार पावसा उपरांत आतां उक्ती केलेली आसा. मुसळधार पावस पडिल्ल्या कारणांत हे सलाल बांदाची दारां जी आसा ती उक्ती केलेली आसा आनी मुसळधार पावसाक लागून उदकाची पातळी जी आसा ती खूब वाडिल्ली आसा. ताका लागून ह्या डॅमाची दारां उक्ती करची पडल्या. उत्तर भारतांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी सध्या पावसान जोरदार हाजेरी लायिल्ली आसा. जशें की तुमी पळयलें, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्याच धर्तरेचेर उत्तर प्रदेशांत, मध्य प्रदेशांत सतत पावसाक लागून सध्या गंगा आनी यमुना न्हंयची पातळी खूब वाडिल्ली आसा. उत्तर प्रदेशांत जोरदार पावसाक लागून सध्या संगम हो जो हे जे स्थान आसा ह्या स्थानाचेर व्हडा प्रमाणांत पावस पडिल्ल्यान उदकाची पातळी खूब वाडला. गंगा तशेंच यमुना न्हंयची जी पातळी आसा ती खूब वाडिल्ल्या कारणांत संगमाच्या पॉयंटाचेर हो परिणाम जाल्लो आसा. ताका लागून न्हंयच्या देगेर बसपी यात्रेकरूंक लेगीत आपलें सामान काडून तांकां मातशें पयस वचचें पडलें. प्रयागराजांतली ही घडणूक आसा. कोलकातात लेगीत वारंवार पडपी पावसाक लागून लोकांच्या जिणेचेर परिणाम जाल्लो दिसून येता. मदीं मदीं पडपी ल्हवू ल्हवू पावसाक लागून लोकांक दिसपट्टे कामांत खूब त्रास जावपाक लागला. रस्त्याचेर उदक भरून येरादारीत लेगीत आडमेळी येवपाक लागला.
जायत्या वाठारांनी घरां मेरेन लेगीत उदक पाविल्ल्यान लोकांक भायर सरपाक उस्तार जाला. गरजेच्या कामां खातीर लोक सध्या रेनकोट छत्रेंचो वापर करता आसतना दिश्टी पडटा. केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्रान गोंया सयत इंदोर, पुणे आणि अंदमानांतले वाडटे प्लास्टीक कोयराचेर अभ्यास करून कांय निश्कर्श काडल्यात. हातूंत प्रदुशणाक जापसालदार आशिल्लीं उत्पादनां, तांचो जाय तसो वापर करपी बेजबाबदार पर्यटक आनी प्लास्टीक उत्पादनाच्या कराविशीं गंभीर नाशिल्ले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे सगळ्यांक केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी तांकां धारेर धरल्यात. तशेंच ह्या अभ्यासात गोंय सरकार प्लास्टीक कोयराचो विलो लावपा खातीर दिसाक वट्ट 16 लाख रुपया खर्च करता. हो खर्च वर्साक 58 कोटीचेर पावता. पूण ह्या प्लास्टीक कोयराच्या वेवस्थापना खातीर ना पर्यटक हातभार लायतात ना उत्पादक, अशें CSEचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन सिंग बिश्त हाणें सांगलें. पोंगिरवाळ पंटेमोळ वाठारांतल्या थळाव्यां सयत नगरसेवकांनी मिराबाग बंधाऱ्याक खर विरोध केला. सावड्डे मिराबाग वाठारांत पावसाच्या दिसांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता. बंधारो बांदलो जाल्यार लागसरच्या वाठारांनी लेगीत हुंवाराचो फटको बसतालो. देखून मुगोळी, सोलयेकार उपरांत पोंटेमोळ वाठारांतल्या थळाव्यांनी बांद नाकाच असो निर्णय आयतारा पोंगिरवाळ राम मंदिराच्या सभागृहात जाल्ल्या बसके वेळार एकमतान घेतलो. पणजे शारा उपरांत आतां म्हापशा, वास्को आनी मडगांव स्मार्ट सिटी करतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घोशणा केली. शेनवारा पणजेंत जाल्ले गोंय वाणिज्य आनी उद्देग मंडळाच्या 117वे भौशीक बसकेंत मुख्यमंत्री उलयताले. तशेंच गोंय निवळ आनी पांचवेचार दवरून उद्देगीक क्रांती घडोवया अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पणजे स्मार्ट सिटी सारकेच आतां म्हापशा, वास्को आनी मडगांव लेगीत स्मार्ट सिटी करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार घोशणा केली. गरीब आणि बेवारस लोकां खातीर जेवणा खाण्याची सोय करपा खातीर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हाणें राजभवन अन्नदान येवजण सुरू केल्या. ही येवजणे खातीर सरकारी निधी न्हय तर राज्यपाल आपलो स्वताचो निधी दितले खंय. केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांच्या हस्तुकीं ह्या येवजणेचें उक्तावण जालें. पाळये पंचायतीच्या कुंभारवाडा वाठारांतल्या चित्रशाळांनी सध्या गणेश मुर्ती तयार करपाचें काम जोरात सुरू जाल्लेलें आसा. मुर्तीकार अमृत शेटकर चिकण माती पायांनी म्हणून ताचे गणपती तयार करतात. तशेंच ह्याच वाठारांतलो आनी एकटो मुर्तीकार तानाजी शेटकर हो लेगीत 260 गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता.
ह्या दोगांनी फाटल्या शेकड्यांनी वर्सांची आपली मुर्तीकला तशीच ही परंपरा तिगोवन दवरिल्ली आसा. सध्या गणपतीच्या मुर्तींची मागणी खूब वाडल्या अशें तांचें म्हणणें आसा. ताका लागून ज्या प्रमाणे तांच्या मुखार एक आव्हान आसा, प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे गणपती येतात तरी आसतना तांची चिकट मातयेची गणपतीची मुर्ती जी आसा ती खूब वाडल्या अशें तांच्यांनी आपलें मत व्यक्त केलेलें आसा. आंबावली आनी आसोळणेच्या लोकांनी आयतारा सांगोड उत्सव मनयलो. सेंट पिटर्स आनी सेंट पॉल हांची याद म्हणून दर वर्सा 29 जुनाक हो सांगोड उत्सव मनयतात. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार नुस्तेकार भावां खातीर हो सांगोड उत्सव खूब म्हत्वाचो आसा. ह्या दिसा नुस्तेकार भाव बऱ्या नुस्तेमारी खातीर आनी बऱ्या नुस्तेमारीच्या हंगामा खातीर प्रार्थना करतात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. कुळनाथ धारगळ वाठारांत विद्यार्थ्याचेर एसिड हल्ल्यात विद्यार्थी गंभीर जखमी. उपचारा खातीर जीएमसीत भरती, भलायकी स्थिर. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दोडा मार्गा वयल्यान निलेश देसाय हाका केली अटक. धारगळे विद्यार्थ्याचेर जाल्ल्या एसिड हल्ल्याचो विरोधकांनी केला निषेध. गोंयांत कायदो आनी वेवस्थेचो उपरासला प्रस्न, सरकाराचेर काडलो फोग. रायबंदर ते चोडणा न्हंय मार्गाचेर सुरू जावपी रोरो सेवेच्या शुल्कांक सरकाराची मान्यताय, रोखडीच अधिकृत अधिसुचोवणी. पर्यटकांचे खासगी गाडयांक वट्ट 300 रुपया शुल्क. खात्याचो संचालक राजे भोसलेची म्हायती. 8 दीस जाले तरी चोडणा फेरी धक्क्यार उदकांत बुडिल्ली बोट भायर काडपाक न्हंय येरादारी खात्याक अपेस आनी 4 दीस लागतले म्हणून संचालक राजे भोसलेची जाप. मुख्यमंत्री आणि मंत्री विश्वजिताची दिल्ली वारी. मंत्रिमंडळ फेररचणुकेच्या चर्चांक परतून नेट. आनीक दोगा मंत्र्यांक देंवयतले म्हणून चर्चा. प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा मुख्यमंत्री कितें ते थारायतलो.
उसगाव नेस्ले कंपनी सामकार कांय जाणांनी तरणाट्याक केली मारबडय. संदेश गांवकर गंभीर जखमी. हिस्ट्री शीटर सचिन कुर्टीकर, अमोग नायक धरून हेर 4 ते 5 जाणां आड गुन्यांव. आता पळयात खबरो विस्तारान. विद्यार्थ्याचेर जाल्ल्या एसिड हल्ल्याचो काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी हेरांनी खर निशेध केला. एसिड हल्लो ही शॉकात घडणूक आसा. गोंयांत लिंगीक अत्याचार, चोरयो, खून, मारबडय आनी हेर गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. ताका लागून सरकार आनी पुलीस करतात तरी कितें असो प्रस्न तांणी उपरासला. कुळणात धारगळ वाठारांत एका विद्यार्थ्याचेर एसिड हल्लो जाल्लो. ह्या हल्ल्याचो काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड धरून सगळ्याच विरोधी आमदारांनी खर निशेध केलो. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. लिंगीक अत्याचार, चोरयो, खून